जोशुआच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जोशुवेन इस्रायेलाच्या सगळ्या कुळांक शिके गांवांक एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायेलाच्या धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुवेन सगळ्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, मागा तुमचे पुर्वज नदीचे पोलतोळी जियेताले आनी दुसऱ्या देवांची सेवा करताले. तांतलो एकलो अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा. तेन्ना अब्राहमाक तुमच्या पुर्वजाक नदीचे पोलतोळी थावन हांवें काडलो आनी कानानकाराच्या सगळ्या देसांतल्यान व्हेलो. ताची संसद हांवें वाडयली आनी ताका इजाक जल्मोसो केलो. इजाकाक हांवें दोग पूत जाकोब आनी इसाव दिले. इसावक दायज कशें सेरचो दोंगरी गांव हांवें दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. तेन्ना मोइजेसाक आनी आरोनाक हांवें धाडले आनी थंय जायतीं अजापां करून हांवें इजिप्ताक पिडापीड दिली. उपरांत थंयची हांवें तुमकां भायर काडली. तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्तांतलीं काडली आनी तुमी दर्याशी पावली. रथ आनी घोडेस्वर घेवन तांबड्या दर्या पर्यान इजिप्तकार तुमच्या पुर्वजांचे पाटीक लागले. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांचे आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट मुरें पडोशें केलें आनी तांकां गिरासूंक दर्या तांच्या परतिलो. इजिप्तांत हांवें कितें केलें तें तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी देखलें. उपरांत तुमी लांब काळ अरण्यांत जियेलीं. मागीर जॉर्डनाचे पोलतोडी रावतल्या आमोरितांच्या देसांत हांवें तुमकां धाडलीं. तांणी तुमचें झूज मांडलें आनी हांवें तांकां तुमचे आदी केली आनी तुमचे दोळ्यां मुखार तांचो देस तुमच्या ताब्यांत पडलो. त्या उपरांत बाळाक जिफोतचो पूत मोआबाचो राजा इस्रायेलाचेर झूज करूंक उठलो आनी बालामाक बियोराच्या पुताक तुमचे शिराप घालूंक ताणें आपोवंक धाडलो. पूण हांवें बालामाचें आयकूंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो आनी ताच्या हातांतलीं हांवें तुमकां वाटायलीं. आनी तुमी जॉर्डन नोद उतरून जेरिकोक पावलीं तेन्ना आमोरितांनी, पेरिजेतांनी, कानानकारांनी, हितीतांनी, गिर्गाशितांनी, हिवितांनी आनी जेबुसितांनी केल्लें तशें जेरिकोच्या लोकांन तुमचें झूज मांडलें. पूण तुमकां सगल्यांक हांवें तुमचे आदी केली. तुमचे मुखार हांवें गांजिलांक धाडले आनी तुमी पावच्या आदीं आमोरिताच्या दोगांय राजांक तांणी धांवडायले. हें काम तुमचे तलवारीन व तुमच्या बाणान करूंक ना. हांवें तुमकां एक देस दिलो, पूण तुमी तो कामायज करूंक नाय. आनी तुमी रावतात ती शारां तुमी बांदूंक नात. तुमी लावूंक नात त्या दाकांच्या आनी जैतुनांच्या मळांतलीं फळां तुमी खातात. देवाचें उतर हें. देवाचे बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. म्हणुया,
ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो खरेंच बरो. ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. देवांच्या देवाक दिनवासात ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. दोनयाच्या दोनयांक दिनवासात ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. जबाब: ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. आपले पोचेक अरोणांतल्यान चोलून व्हेली. ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. बोलिश्ट राजांक ताणें मार दिलो. ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. पोदवेदार राजांक ताणें जिवेशी मारले. ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. जबाब: ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. तांचे देस दायज करून दिले. ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. दायज करून आपल्या चाकराक इस्रायलाक ते दिले. ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. आनी आमच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली. ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. जबाब: ताचो माय मोग मीठ मेळत नासलोलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात. सर्वेस्पराक जोय. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेव जेजूसी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें. कसल्याय कारणा लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर अरोंबाक तावन रोचणारान ताका दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पुतुनीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुवें वाचूंक ना? म्हणटोच तीं आतां दोगांय न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. ताणें ताका विचारलें, तर लग्न मैदानाचें पत्र दिवन मोजेजान बायलेक सोडूंक लायलें तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्या वाड्याचे देखून मोजेजान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण अरोंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पतीन आपणाक अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणां लागून ताका सोडून दीत आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो परद्वार करता. सिसांनी ताका म्हणलें, बायले तायन घोवाची गोट ओसी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना. बोगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयचे कुसव्यान तावन इजडे जल्मले आसात आनी मनशांनी केलेले इजडे आसात आनी सुर्गीच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ. कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता. नियाळाक आदार. फाटल्या कांय वर्सांनी आमच्या गांवांत समाजांत कचऱ्या आड जागृती हाडल्या. आमच्यान विकतें घेवपाची संवय सुदारूंक उलो केला. कसलोय वस्त बिगडली जाल्यार ती आनीक आमी सारकी करिना, भायर उडयता आनी नवी हाडटा. हें की एकदम सोंपें. हाचे भाशेन
आमी आमचें जिवीतूय करूंक लागल्या. दादलो आनी बायल एक घोराबो घोडटात. कितल्या गोणगोणान गाजराचो समारंभ आमी करता. पूण कांय दिसांनी वा कांय म्हयन्यांनी एकामेकाचें इल्लेशें कितें मानवना जाल्यार लोक मोडणें वा डिवोर्स दिवंक फुडें सरता. तें सांबाळूंक आनी सारकें करूंक आमी वावरूंक सोदता. आपल्या कोसाक लावंक आयलेल्या फेरिसांवाक जेजू बापाची येवजण सांगता. तर ओरुबाक तावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. हें देवान केलां देखून मनशांनी तें कसल्याच कारणाक लागून मोडूंक जायना, पूण तें सांबाळून वावरूंक जाय. आयच्या काळार लोकनीक जिवीत व्हड आव्हानाचें जालेंच आसा. कितलेच पावट घोव बायलेक कारण नासतना मारता वा दुबावता आनी तिचें जिवीत नरका सारकें करता. तशेंच थोड्यो बायलो आपल्या घोवा सवें करता. हाका लागून नवो घोराबो घोडटात तेन्ना सुरवातेक तावन जेजूक आमच्या काजारी जिविताचो तिसरो वांगडी करूंक जाय आनी सगल्या वादळ मोळाक ताचो सांगात घेवंक वावरूंक जाय. मागणें, आमचे लोकनीक जिवितांत वादळ मोळां उपरासतात तेन्ना तांकां फुडो करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.